तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. देवा म्हज्या तुज्या चाकराक निवार. तुजेर तो फांतयेवन आसा. म्हजी दया कर. सर्वेस्परा दिसभर तुकाच उलो मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. देवा आमच्या बापायची आनी सोम्या जीव क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पविस्नाना वरवीं आमी सगळे जेजूचे शीस जाल्या आनी शीस कशी दर एका क्रिस्ती भावाताचें काम जावन आसा जेजूक परगटूक. आमच्या जिवितांतल्यान जेजू परगटूक आमकां सगल्यांक खुशी आसा. ही परगटणी न्हय चोटांनी पूण आमच्या काळजांत तावन आमी करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. सियेनाची बागयोन कातारीन अशें म्हणटा, बी हू गॉड मेंट यू टू बी अँड यू वील सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. म्हणजे देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये आनी आख्या संवसारांत तूं गोवाय जातल्यात. हीच चिंतना मनांत धरून आयचे समारंभीन आमी असो विशय विचून काडला. म्हजे सवे रिगून रावात. क्रिस्त म्हूण म्हाका परगटात. जेजूक आमी रिगून रावतात तेन्ना आमचें जिवीत, आमची उतरां आनी आमचो स्वभाव एक गोवाय जाता. तर हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतना जेजूक आमी सदांच रिगून रावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक हे मिसाचे भेटीन आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी ह्या मिसा भेटीर वांटोवपाचे आदी थोडो वेळ शांत रावन आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसणे आमी मागुया. सुप्रदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारयेक सवल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमचें पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
देवाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत इत्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू Krista Eklos povi Eklos somi Eklos morto प्रार्थुया सोरेस्परा देवा तूं बाबात्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची कोत्ताय तूं फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी तूं बासायताय ताची आशा दवरूंक तुजे पोरजेक फावो कर अशें ह्या ओथीर संवसारांत आमी जियेताना जंय खरो संतोश आसा तुवें आमचीं काळजां थीर करून दवरूंक आमकां निर्मी हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता तुजे जोडटे वेलो हांव तुका निकळूंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकलाक उडोवंक वेता आनी तेच दिसाक म्हज्या चाकराक एलिकिमाक हिलकायेच्या पुताक आपयतलो तुजे रासकी वस्त्रां ताका घालतलो तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन करतलो जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना कोटीन कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या बापायच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचें शिवसन जातलें सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका आनी एकदां म्हणुया तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सांडूं नाका म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीन तुका नमस्कार करता जबाब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सांडूं नाका तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटा परस व्हरतो तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाक वाकणटा तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें म्हाका धिरान बोल्लोय जबाब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुजे हाताचे रोचणेक सांडूं नाका सगल्या वून शेरांतली सर्वेस्पोर तोरी तो कांटाळ्ळें पळयता पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो वळखूंक पयस दवरता तुजो मोग सर्वेस्पोराक सासणांक बाळगता तोखता तुज्या हातांनी म्हाका रुचलाय आतां म्हाका सोडूं नाका जबाब तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप
कितलो म्हूण कोल्ड सोमदीर देवाची क्रिस्तकायेचो ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानांचो कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो सोरेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें कोण आसा सगलें ताचे कडसून आयलां सगोट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जालां ताका सासणाच्या सासणांक मोहिमा आमेन. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे ओडकार. Alleluia, 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 Alleluia. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोडाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या. फिलिपीचे सेझराचे प्रांतान येतोच जेजून आपल्या सिसांक कोडे विचारलें मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरतात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाण स्नान दाता जुवांव कोण कोण एलिजा दुसरी जेरेमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें तो तुमी हांव कोण म्हणटा. तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें सिमांव जोनसाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गींच्यो राजाच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगूना जावंक सिसांक खोर आज्ञा दिली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो एक दीस एक तरणाटो रेल गाडयेन प्रवास करतालो. ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसलें कित्याक ताका सूय आसली जायत घरा वो प्रवास करतना पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी ताचें नियाळ करूंक. ताचे कुशीक जाणटो दादलो बसलोलो. जाणटो दादल्यान ताच्या हातांत पुस्तक पळोवन एक भाशेन उलोवप सुरू केलें आनी त्या तरणाट्याक विचारलें तूं क्रिस्तांव. हय म्हणलें हांव क्रिस्तांव. तर तुका क्रिस्त कोण लागता. हू इज क्रायस्ट टू यू. हे प्रश्न आयकून तो तरणाटो तोटाकलो घुस्पलो आनी शांत जालो कित्याक तांणी हे प्रश्नाचेर केदींच विचार करूंक ना. मागीर थोड्या वेळान त्या
तरणाट्यांक त्या जाणट्याक असो जबाब दिलो, तुज्या प्रश्नाक हांवें केदींच विचार करूंक ना. हांव भावार्थी, हांव क्रिस्तांव, पूण ह्या प्रश्नाचो म्हाज्या लागीं विचार ना, जबाब ना. म्हजे भाव भयणीनो, केन्ना आमकांय अशें जाता, आमकां क्रिस्त कोण आमी म्हणटल्यो तो देव, तितलेंच. आयची वाचपां आनी आयकल्यांत ह्याच प्रस्नांचेर कशें गुंवतात. आमी आयकलां शुभवर्तमानांत जेजू शिश्यांक 2 प्रस्न विचारता आनी तांचो जबाब वेगळो. एक वयल्या वयर आनी एक खोल विचार. वयल्या वयर विचार खोल कित्याक एक भाशेन विचार करून जबाब दिला. आनी दुसरो वयल्या वयर कित्याक लोक जेजूक असो मानतालो. जेजू लोकां बरोबर भोंवलो, नवो ताका धर्म दिलो, नवें शिक्षण दिलें, खूब मिलाग्र केलो, पूण ठीक भाशेन तांणी जिवचो खोल विचार करूंक ना. देखून ताका दिसतालें हो मिलाग कोता मनीस जायत एक प्रवादी. दुसरो जबाब पेद्रूचो. मेकोलांक ताचो जबाब आनी जबाब आयकून जेजू ताका एक फुडार एक कोता, म्हणटा हांव तूं खोडप आनी फुडार एक करून ताका एक खास जबाबदार दिता. पयलीं वाचपां आयकलां असलीच खबर चावयेची खोडपाची भाशेन. आमी आयकलां सोरेस्पोर आयसाया प्रवादे वरवीं शेबनाक राजमाल्याच्या काबऱ्याक काडटा आनी राजाची चावी एलिये कामाक दिता. कित्याक जायत? हेबनाक केबनाक एक भाशेन हो पातशें आसलो. ताका खास जबाब दिल्ली सोरेस्परान पोरजेची सेवा करूंक, पोरजेची सांबाळूंक. जेन्ना एसियाचो फुडारी युद्ध करून सोदतालो तो आपणाक चिंतालो, सोरेस्पराचेर न्हू, लोकांचेर न्हय. देखून सोरेस्पोर ताका काडटा आनी भावार्थ्याक ती पदवी व चावी दिता. आमी क्रिस्तांव, आमी पवित्र पुस्तक वाचलां, जायते वर्सां आमी क्रिस्तांव वाचलां. जे प्रश्न जेजून शिश्यांक विचारला, हू एम आय टू यू, तेंच प्रश्न आयज आमकां जेजू विचारता. जोड एकल्यान आपलो खास जबाब दिवंक जाय आनी जबाब दिल्या नंतर आमी त्याचे प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. आमी जायते बार चिंता शुभ वर्तमान परगोटो फकत पाद्रीचे व माद्रीचे व इगुर्जेचे फुडाऱ्याक हें खरें न्हू. जोण एकलो एक भाशेन क्रिस्तांव एक फुडारी. वी आर ऑल लिडर्स. आनी जोण एकल्याक हें धर्म परगोटूंक जेजून जबाब दिल्या. आमी कशे तरेन हें धर्म परगूंक येता? जर आमी 2 दिसा जेजूक रिगूड रावन मागणें करून आनी शुभवचन वाचूंक नियाळूंक आमी जर जी अनुभव आमकां मेवला जेजूचो तो आमी जिवितांत दाखयल्यार आमी सांगूंक जाता आमी खरे क्रिस्तांव. तर ही समजणी आमी देवान आमकां दिवंक आनी जो जबाब आमी दिता हू इज क्रायस्ट तुमी अशे पळोवन आमी जिवीत सारूंक ही कृपा देवान आमकां आज दिवंक देवा लागीं मागुया. आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ परगोटुया. स्वतमानतान देवाक सुप देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं जोरवीं संभवलो, आंकोन मारयेतान जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनू जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो,
सोबा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तूं ती जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांत पवित्र आत्म्याक कातलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसोनी कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत आमी हे वेळाची मागणी आमची दिसांची आमच्या काळजांत आसात बाबातन आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावून काळजीदारपणान उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान जेजूक परगटूंक आपले पोरजेक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात आपलो बापा आमकां नवरेक आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेच्यो दुस्मानकायो आनी झुजां बंद करून शांती विस्तारतले दूत जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात आपलो बापा आमकां नवरेक आयकून घे. आमचे कुटुंब जावन आसा मुलावी पवित्र सभा दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांतल्यान जेजूक सदांच रिगून रावूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान समाजांत गांवांत आनी वाड्यांत जिवे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात आपलो बापा आमकां नवरेक आयकून घे. जायतीं भावां भयणी तरेकवार भासांचे पिडेंत आसात. एकसुरपण जाणटेपण आनी कोश्ट तांच्या जिवितांत आयल्यात. तर असल्या परिस्थितींत तांणी जेजूक अणभवूंक आनी तांच्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासात आपलो बापा आमकां नवरेक आयकून घे. थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया. विश्वासात आपलो बापा आमकां नवरेक आयकून घे. भोवमोगाळ बापा जी मागणी आमी आतां उचारल्यान आनी जे काळजांत आसात ती आयकून घे म्हूण आमी कालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गीत घेऊया C4 पानाचो अंक 29 C4 पेज 29. आमची पाकां धुवन काडून निर्मळ काळजां तुका वोखून देवा आनी मनशां मदें सदां करूंक शांती करूं. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. फ्रातीं सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं तुवें एक आपणायलोली पोरसां तुका करून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दोयेन आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं.
आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारतां सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरान सासनांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवेत सासनाचें आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून सोर देवता आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता Albarazo sorbe sorte Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवात होसाना हो स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना हो स्वर्गी सोरेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोयर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक दाणून ही दानां पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या समजुगुस्ताची कूड आनीक रोगोत कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काज नव्यान सासणी करोलाची हें रगत पातकांचें बोगसेणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासोल तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबा तोचो गोट संसाराच्या सोरवोंडारा तुझ्या कुसारांनी पुनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट देखून सोरेस्परा समजुगुस्ताच्या मरणाच्या आनी पुनर्पणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडून जी काल्स भेटवयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ताचे कुडे रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमचे बाग्योन बापा फिलीप नेरियन सिमांवच्या गोळणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवांशान नंतरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुती नंतरलेल्या समेस्तांक मुखामोळ प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा समेस्याची काकूत करून आमी मागता
अशे भाग्यान तांकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यान झुजे तिचो पोती भाग्यान धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवले सगळ्या सांता भक्तां बरबत सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. वरवीं ताच्या सांगाता आनी ताचे ताये पवित्र आत्म्याचे एकवटांत देवा सोरपोदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्गेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या सोना युगसेन एक बरवाशेन ओंतोल्या आमकां तुजे उदक काकरुदेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे दोड्डांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळीचें जेवण आपयलें ते 300 बागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मारतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोळीक मास सोगत म्हाजें शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी मोलच्या खालसांत ये म्हूण हांव मागतां. मोलच्या खालसांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तूं सोडशिल्लो कोर्सूल म्हाका केदींच दिवं नाका. गीत घेवया. D8 पानांचो अंक 50 आनी 1. D8 पेज 51.
आमकां सांबाळ चोरयता ताची बोगो हेर कोण आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो काकुताची एदी व्हरती घोडसाणीचो दर्यातो बिची कोता चिटून लोटा आपल्या रोगतान गाडोयता बापाक तिका ताका वोपून तुळपी नेसान लेखोयता आपले रोगमास ताका खावून ताचे लागीं एक जाता आपले रोगमास ताका खावून ताचे लागीं एक जाता प्रार्थूया सोरेस्परा तुजे काकलुचें वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगल्यांत आमी तुका मानता तसलीं जावच्याक आमकां तुज्या मोगान थीर आनी हुर्बेवंत कोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं थोडो वेळ बसात मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर आनी खास करून आमी फादर आपोलो कार्दोजोक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें मीस आमचे पासत भेटयला आनी आमचे पासत मागला तशेंच आमी देवाक आर्गां दिता ताचे देण्या पासत आमकां हांगा बसिलिकान 2 दिसा मीस करूंक आयताच्यो मीस करूंक आनी ताच्या जिविता पासत तो आयज देवाक दिनवासता तशेंच आमी आमचे बसिलिकाचे स्टाफांक देव बरें करूं म्हणटा आमकां मिसाचें बलिदान भेटोवंक आदार दिल्ल्या खातीर आमचे हेर वॉलंटियर आमचे क्वायर तशेंच हेर जी जाणी वाचपां केलेलीं आसा सुरवातेची उतरां तशींच भावाची मागणी मागलेली केलेली आसा आनी कलेक्शन करपाक मदत केल्ल्या खातीर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं 2 दिसा हांगा मिसा जाता सकाळची 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लिशीन आयताची 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लिशीन 2 दिसा कुमसारा सकाळचीच 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयतारा 6:30 ते 10:30 पर्यंत 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर गोंयचे सायबाचे कपेल आसा हांगासून 1 किलोमिटर अशें आसा थंय सेंट पॉल कॉलेज आक आसा पळय थिंगासर 6 तारखेर 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर मीस जाता 9 वरांचेर तियोस आनी हेर मागणी तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमी पाप सायबाच्या त्या म्हयन्याच्या इंतेसा पासत मागता तर 8चे मीस जाले उपरांत पवित्र संस्कार हांगा आमी उक्तो दवरता मागणे करूंक आनी जेजूच्या काळजाचो तेस करता एक तो दीस आमी पाप सायबाच्या त्या म्हयन्याच्या इंतेसा पासत भेटयता तशेंच कोडूंक लायला आ लेडी ऑफ मोंत कपेल आसा पळय वयर थिंगासर नोयना सुरू जातली 4 तारखेर सप्टेंबराचे आनी 13 तारखेर फेस्ताचे मीस जातले तो 2 दिसा मिसाचो वेळ 8 पूण 7:45 तियोस जातलो आनी मागीर 8 मीस आनी फेस्ताचे दिसा 13 तारखेर मीस 10 वरांचेर जातले तशेंच आमकां कळोवंक लायला आमचे सेवा धर्मीक दायज आ लिटर्जिकल ट्रेजर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करता तें बरें एक्झिबिशन
करून दवरलेलें आसा सेंट पायस पास्टरल इन्स्टिट्यूट. थंय वचून तुमी पळोवं येता बरे भशेन कशे भशेन आमची ही मिसाचें बलिदान सुरू केल्ल्यार 50 वर्सां भोगता बरे भशेन तेणी दाखोवन दवरलेली आसा. तर थंय वचून तुमी पळोवं येता आनी हेरांकूय थंय वचपाक तुमी हुस्काय, कित्याक आमचे भावार्था विशयी दाखोवन दिलेलें आसा. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपुदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. सांत फ्रांसीस शेवराक मागणे. सांत फ्रांसिस्क शेवेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारान तुजी कूल घेवन कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकडटा. आमेन. गीत घेवया. F8 पानांचो अंक 89 F8 पेज 89. Bapa's moime, orgot ora. Bapa's moime, orgot ora. Jesus o mi, Jesus o mi. Devace soy, ore stace, tori